BJP is ready to face Panchayat elections anytime, and I am confident that our party-backed panels will win. The state unit president of the BJP Sadanand Tanavade said after the BJP executive meeting held today. He also said that BJP would conduct a survey on this so elections are held early as possible. Yes, more. During this meeting, Panchayat Minister Moin Godina explained to the Karyakartas what is the actual situation and what are the problems in conducting the elections. The process of reservation will be completed legally and then the date for the polls will be declared. कारण भारतीय जनता पार्टीचे म्हणणे आसा की निवडणूक जी आसा ही वेळेचेर जावं जाय, पण हे करता आसतना सुद्धा कोर्टाचो मान जो आसा, कोर्टाचे वर्डिक्ट जे आसा तेचोय सन्मान करपाक जाय. आनी ते करता आसतना एकाच कारण ओबीसी रिजर्वेशनाचो जो विशय आसा त्याचेर ओबीसीचेर अन्याय जावपाक जायना ह्या मताचे आमी आसा. आनी ताका लागून सगळें करपाक लागून ते जे निर्णय कोर्टान दिल्लो आसा त्या निर्णयाक लागून जी सर्वे करपाक जाय ती सर्वे करतकच बेगीनच्या बेगीन हे निवडणुका गोंया भितर घेवचे अशा तरेचो ठराव त्या राजकीय ठरावा भितर आसा. पंचायत निवडणुकीच्या संदर्भात कारण चर्चा वेगवेगळ्यो आसतल्या, ताका लागून एकंदर कितें परिस्थिती आसा, कित्याक लागून ते डिले जाता, हे सगळें ब्रिफींग जे आसा ते आमचे पंचायत मंत्री मोहीन बाब गुदिनो हांच्यांनी कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा. आमची भारतीय जनता पार्टीचें आसा की ओबीसीचेर अन्याय जावपाक जायना आनी ताका लागून सगळ्यांक कारण जो वर्डिक्ट आसा की निवडणुका घेवं जाय जाल्यार ते घेता आसतना ते एक्चुअली जो सर्वे वगैरे जे करपाक जाय, आमचे सुरवातीक ओबीसी रिजर्वेशन आसत, एसटी रिजर्वेशन आसत, गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतकूच केल्लें आसा, त्यामुळे सगळें आसा. त्यामुळे तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की येणाऱ्या दिसांनी विशय जो आसा लिगली जें कितें आसा तो सगळो लिगली कंप्लीट केल्ल्या नंतरच येणाऱ्या दिसा भितर केन्ना तरी निवडणूक डिक्लेअर जातली. The Chief Minister Pramod Sawant, while addressing Karyakartas, expressed confidence that the BJP will win Lok Sabha elections with more than 324 seats in 2024. Chief Minister also reiterated that the Mopa airport will be inaugurated on 15 August for sure. 2024 परत आम्ही निवडणुकेक वयता. आम्ही तिसरे फावटी निवडणुकेक केंद्रात निवडून हाडपा खातीर वयता. म्हणजे जशें म्हटलें की अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार आणि अब की बार 324 बार. म्हणजे आम्ही 324 इतक्याच खातीर म्हटलां. इट इज द थर्ड टाइम परत एकदा 24 सरकाराक वता आम्ही, म्हणून 324 पार, अब की बार 324 पार. आणि निश्चितच रित्या आम्ही 324 पार माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल करतले हाजी खात्री आसा. येता त्या 15 ऑगस्टाक हांव परत एकदा रिपीट करता की हांवें 3 दिसां पयलीं रिव्ह्यू घेतला आसतना येता त्या 15 ऑगस्टाक मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे उद्घाटन 100% जातले हे आम्ही खात्रीनिशी सांगू शकता. आणि एकदा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे उद्घाटन जाल्या उपरांत गोंयांतलो बदल तुमी पळयात. गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इट इज नॉट ओन्ली फॉर द टुरिस्ट बट इट इज एन कार्गो कॅरिंग इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा. तितूंतल्यान कार्गोय कॅरी जातलो. त्या खातीर एके वाटेंतल्यान गतीशक्तीक आमी आमच्या एमपीटीक परत जॉईन करता आणि गतीशक्ती ह्या प्लॅनाच्या सकयल आमी एके वाटेंतल्यान मोपा एअरपोर्ट जाल्यार दुसऱ्या वाटेंतल्यान एमपीटी पोर्ट, तिसरे वाटेंतल्यान रेल्वे आणि रोड्स हाजी पुराय कनेक्टिविटी जी आसा ही गोंयांतली वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी ठरतली. Irshad Sheikh for 365 from Pune.